सोशल डिस्टन्सिंगाचे वचत थंय 12 वाजल्यात. गोंय ग्रीन झोनात म्हूण जो तो सुशेगाद. पसरे भाजयेच्या गाड्यांचेर घश्टून खरेदी. काजू विकूंक गेल्यारूय बागायतदारांचे चित्र तेंच. पुलिसेन पब्लीक ऑर काडून लोक स्कुटरीचेर बिंदास डबल सीट. पुलिसांचो हेल्मेट नाशिल्ल्यांक डबल सीटवाल्यांक तालाव. पुलिसांचे मर्जी प्रमाण कोण अडकता कोण सुट्टा. जीप घेवन रावंडाक वतल्या पुलिसांचे सोशल डिस्टन्सिंगाचे 12. तांकां 4 व्हिलरांनी फुडल्या फाटल्या सिटांचे डिस्टन्सिंग लागना. आमचे सीएमान कायदो काडला आतां लॉकडावना लागून तर मोटरसायकलीचेर 2 जाण वचपाक जायना. सो 2 जाण बसून भोंवतात मोटरसायकलीचेर, भुरगीं भोंवतात. सो हांव कितें म्हणटा, हे पुलीस पळया 2 जाण आसतना पसून ट्रॅफीक पुलीस हेल्मेटाक तालाव मारतात. सोशल डिस्टन्साक तांकां कांय हें करना, तांकां तालाव बिलाव मारनात. हेल्मेटाक तालाव मारता. बाबा हेल्मेट आसा काय ना हें चुकीचें आसा. मोटरसायकलीचेर एकट्याकच अलाउड करात. जेन्ना चालू म्हणून जालें आनी लोकांक एक मर्यादा दिली, म्हळ्यार एक सिंगल सीट गाडी चलोवपाची, मागीर 4 व्हिलरां भितर एक फुडें एक फाटीं बसपाचें, ही मर्यादा दिल्ली. त्या निमित्तान लोक आतां मार्केटां भितर देंवले आसात आनी मार्केटां अशी गर्दी जाली आसा. लोक सामान व्हरपाक हें व्हरपाक मार्केट फूल फ्लॅश मार्केट चालू जाला. म्हळ्यार शॉप्स उगडी ना, थोडी शॉप्स उगडी आसा, पूण मार्केटाक व्हेकल्स चड मोठ्या उगडी जाल्ली आसात. दुसरी गजाल म्हळ्यार सांगची म्हळ्यार जे ट्रॅफीक सेल जे हांगा कुडचड्यार आसात ते सद्याक फायनी मारपाक लागल्यात. ते फायनी कोणाक मारतात, ते हेल्मेट घालून जाल्यार फायनी मारतात. पूण जे डबल सीट भोंवतात, जे सीएमान जे इशू एक नोटिफिकेशन काडलां डबल सीट भोंवूंक जायना, तशेंच एकटो फुडें एकटो फाटल्या 4 व्हिलराचेर बसपाचें हें करपाक लागल्यात. तेजी मर्यादा गेली ना, ते फकत मारता ते हेल्मेटाक फायन मारतात. नुस्तेकारांनी बोवाळ मारूंक सुरू केल्ल्यान एचजीपीडीए नुस्तें मार्केट उक्तें केलें खरें. थंय नुस्तेकारांच्योच घिट्ट्यो. ना थंयच्यान नुस्तेकार हाजीर. सोशल डिस्टन्सिंगाच्या मार्केटांत 12. निमाणें एचजीपीडीए मार्केटूच बंद. ते विकतात आनी आमगे मार्केटान आमकां ना अशें म्हूण आमगे जालें. मागीर आमी येयली आनी आमी दुसरे दिसा आमी येयली मार्केटान. लोक विकताय म्हूण आमी येयली आनी इल्लें कितें हाडलें आनी आमी बसलीं. आतां चयलें हांव येयलें म्हूण आनी दुसरे अशें करून सगळीं बाजारांतून येयलीं. आतां आमी तांकां म्हणपा जायना येनात म्हूण. आतां म्हणटा नुस्त्या बी भायर मारता काड म्हणटा. पूण हें कितें एलाव केलें तेणें? यात हें केस न्हू थिंगा तो फॅलिक्सिंग कित्याक नुस्त्या हय आमगे सगळीं बाजारांतून ना. पूण थिंगा तुगे कित्याक फोंड मारलें? बुजे मारला थिंगा आनी कोणागे नुस्तें भायर मारलें तेणी. तें सर भायर मारलें न्ही. आतां आमी कितें म्हणटा, आमकां थोडो टायम दिया म्हळ्यार बाजारान दिया भितर. सिस्टम सांबाळ्याय तुमी पुलीस दवऱ्यान आमी डिस्टन्सिंग करपाचें सोशल हय. आतां 5 जाय न्ही स्टॉलां, 5 जाय न्ही. एक हितून 5 हितून आमी 3 जाण बसताय. ते भाशेन दिया आमकां. हे भाशेन ताका आमी सांगून येयली. मागीर तेणी 2 दिसांनी आमी सांगता 2 दिसा पयलें एक नुस्तें विकताय. ही सगळीं बायलां येवन लायन करून नुस्तें आयकूं लागलीं आनी ते चोयल जाल्यार सगळीं फीश वेंडर्स आमगेली मार्केटां बसतालीं ती न्हय. सगळीं आवटसायडर चड लागलीं. वळखी न्हू थिंगा आमगे बसपी न्हू ती. कोण येयली आनी बसलीं आनी थोडीं जाण बसून सोशल डिस्टन्स सांबाळून तर नुस्तें विकताय तें मातशें चोवपाक हें करून टॉलरेट करूं जातालें. पूण हिंग चोयल जाल्यार सारकें मॅस जालें. लोक लूट करूंक लागलो आनी ताका लागून आमी मागीर एमएसांनी आमी डिसिजन घेयलें आमी बंद करया म्हणून. कित्याक आजून देखून मार्केट खंयचें ओपन जालें न्हय. फीश मार्केट ती ओपन कर म्हणटाली आमकां फीश सेल करपाक. आनी फीश मार्केट तर ओपन केली, दुसऱ्या फावटी वेजिटेबल वेंडर्स येयले ते म्हणटा तें ओपन कर. मागीर फ्रूट वेंडर्स येयले ते म्हणटा ते मार्केट ओपन कर. मागीर बीफ स्टॉल ओनर्स येयले, मागीर चिकन स्टॉल ओनर्स येयले. सगळे येयले, सगळे ओपन कर म्हणटाय. हें आज तेका आमगेले 3 मे ते दीस देखून लॉकडावन आहा. ते दीस देखून आमी चोयताय कितें जाता तें. आज देखून आमी सद्या गोंयांत सेफ आहाय. आनी सेफ आहाय म्हणटकीर आमी सारकें सेफ आहाय म्हणून जायना. हें केन्ना कितें जावपा जाता. वास्को परिस्थिती कितें वेगळी ना. लॉकडावन सदर तशी नॉन एसेन्शियल सामान सेवेची दुकानां ल्हव पुलीस पालिकेचो अदमास घेवन उक्ती. कोण विचारूंक येना तो मेरेन धंदो. सध्या वास्को मार्केट पयस जाल्यार अशें दिसता की मार्केट आख्खें ओपन जालें. लॉकडावन सोंपलेल्या भशेन दिसता. सीएमान थोड्यो गोश्टी उगडूंक लायल्ल्यो, थोड्यो बंद करपाक लायल्ल्यो. हें म्हाका दिसता लोकांनी समजोंक ना. मिसअंडरस्टँड जाल्या ते. सो हांव मागता हे जे कोणाक परमिशन नासलेले तेंच्यांनी दुकानां ओपन केल्या तेंच्यांनी बंद करची. खबर आहा आमकां सगल्यांकूच त्रास जाल्लेले आहा ह्या कोवीड-19 लागून. आनी दुसरें म्हटल्यार सोशल डिस्टन्सींग आतां ते मेनटेन कोणूच करना. म्हाका दिसता सोशल डिस्टन्स मेनटेन करिना लोक. म्हाका कळना मॅसेज कशी गेल्या ती लोकां कडेन की लोक मिसअंडरस्टँड जाल्या, मिसगायड जाले आसतले की सीएमान सांगलां की वयल्यान गायडलायन्स येयला की इमर्जन्सी म्हटल्यार इवन हार्डवेअर जावंक आसा जाल्यार तेका कन्स्ट्रक्शन कोण करता इवन प्री मनसून स्टार्ट जाला. मनसून येवपाचो जे इमर्जन्सी कामां आहा ती तेणी करून घेवपाची. पूण लोकांक कळना. लोक आजून सिरियस ना
आमी हे दुयेंस आहा तेका ग्रांटेड घेवपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.